Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान तुका जेजू, महिमा तुका जो गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. हालेलुया. आज समोर स्वदेश आम्ही केदाळ्या संजयचे सांगत आम्ही स्वदेश. आज प्रत्येक जाऊन आम्ही थोडं देवाच्या उतराचं मात एक नियाळ करूया. देवाच्या उताराचं आम्ही ऐकूया. आयचे उतराचं मी विसरून काढला. आमकां हर एकल्यांक पवित्रात्म्याची बेसांवां आमचेर आसात. पवित्रात्मो आनी पवित्रात्मा आमचे ते आसा आनी ताची बेसांवां आमचेर आसात. ताची काकूळट आमचेर आसा. ताचें हजरपण आमचें ते आसा. जायते फावटी आमी चिंता पवित्रात्मो आमचें ते इनाम म्हणून केदाळे आमी आपयता पवित्रात्म्या देवण ये म्हणून. पवित्रात्मा आमचे भितर आसा, आमचे सांगात आसा. देखून आज ह्या विशयांत पवित्र आत्म्याचे ब्लेसिंग्स, पवित्र आत्म्याची आशिर्वादां आमचेर आसात म्हणल्यार थोडे प्रूफ बायबलांत आमी सोदून काडया आनी देवाच्या उतारास आमी आयकुया. हांव प्रत्येक जावन आज आरंभ करया. इसाया प्रवादीचें पुस्तक 11वो अध्याय हातूंत 1 आनी 2 वाक्यां. Isaiah chapter 11 verses 1 and 2. जिस्सेच्या मुळाक एक कोंब पुडटलो, जिस्सेच्या मुळाक एक कोंब पुडटलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. हे इसाया प्रवादी प्रवाद करून सांगता जेजूच्या येण्या विशयन. जेजू विशयन प्रवाद करता. खंय जावन येतलो म्हळ्यार जिस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ती कोंबरी जैतेवंत कोंबरी. आतां देवाचें उतर जायत्या कडेन सांगलें आसा. जेतुनाची कोंबरी ती भारी घट गय तशेंच हे जिस्सेच्या मुळाक हेची कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली आनी ती उपजतली जेजू क्रिस्ताची सकत कितें म्हणून आमकां दाखोवन दिता. आनी सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. तितलेच पुरो आमी हाचे वयर न्ही घालया. जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावलेलो पळयलो. जुवांव बावतिस्तान जेजूक पवित्र स्थान दिता आसतना पवित्र आत्मो पारवेच्या रुपाक म्हणटा ते येवन ताचेर रावलेलो तांणी पळयलो. तर पवित्र आत्मा जेजूचेर आसा. तूं जेजूक तूं एक्सेप्ट करताय जाल्यार, तूं जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करताय जाल्यार, जेजू सांगता तूं जियेताय जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुजेर येवन रावता. जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक विंगड करूंक जायना. येदळ जेजू म्हणजे ते आयला जेजू तूं आसाय न्ही ताचें थंय तुका बाय म्हणून पवित्र आत्म्याक सांडून वचना. जेजू आसा तुजे जिवितांत आसा जाल्यार, तुज्या जिवितांत जेजूक तुजो सोडवणदार आनी रक्षक म्हणून तुवें कान गेलाय जाल्यार पवित्र आत्मो तुजे थंय रावता आनी पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा. कित्याक जेजूचें पवित्र आत्मा आसा न्ही. जेजूचेर पवित्र आत्मा येवन रावला तर जेजू तुजे थंय रावता जाणा. तो पवित्र आत्मा तुजे थंय येवन रावता न्ही. तुजे थंय आसा. जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक विंगड करूंक जायना म्हूण सांगलें हांवें. ह्यो संगती आज आमी मतीन धरया. जेन्ना तुजे थंय जेजू आसा जाल्यार जेजू थंय रावलेलो पवित्र आत्मा तुज्या जिवितांत येवन रावला आनी तुजे थंय तो आसा. तुजे थंय आसा. देखून आमी मुखार आमी पळया. जर आमी वाचता जुवांव सुवांजेल 6वो अध्याय 9वें वाक्य. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 9 थंय आमकां ह्या विशयांत क्लियर सांगता. जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 9 हे उतर आमकां सांगता. हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं हांगा कोण्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय? हे इतल्या लोकांक थंय कांय एक 5,000 दादले म्हणटात. मागीर ताच्या उपरांत केदाळे बायलां चड आसतात, भुरगीं चड आसतात. रितीरेक पळया दादले बारी उणे आसतात. तर ते तितले दादले आसा जाल्यार ताच्या फाटल्यान कितले म्हाका दिसता काय 15-20 हजार असो लोक आसतलो. तितल्या लोकांक हें खंय पावता? आतां जेजू थंय आसलेलो, जेजू थंय रावलेलो पवित्र आत्मो ते उंडे सगळे आनी थंय 2 मासल्यो आनी 5 जवाचे उंडे सुमार 5,000 थंय दादले आसले. सगळ्यांक बसूंक धरणीर बसूंक सांगता. आनी झिजून ते उंडे घेतले आनी अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. ते मासल्यो वांटून दिल्यो. ते सक्कडी दादोशी जेवले. हे खंय तवनाच्या पाणी अद्भुत जालें. जेजूचेर वस्ती करच्या त्या पवित्र आत्म्यान त्या घडये अछापांनी अद्भुतां गेली आनी त्या सगळ्या भुकेल्ल्या लोकांक जाय पुरतें जेवण दिलें. आज तो पवित्र आत्मा तुजे थंय वस्ती करना आसा. देखून तूं कांय उण्याक न्ही. तुजे थंय तुका काले अंडर एस्टिमेट तूं करनाका.
तुझे थंय पवित्र आत्माची येता तुझे थंय पवित्र आत्म्यांतल्या त्या पवित्र आत्मा असं जाल्यार तुझ्या जिवितांत खंडीत जावन अद्भुतां जातलीं. हांगा पळोवया कशें जेजून तें अजापांनी अद्भुतां केलें. कोणें केलें? ताचे थंय आसलेल्या त्या पवित्र आत्म्यान, ताचे थंय रावलेल्या, ताचे थंय वस्ती करतल्या पवित्र आत्म्यान तो जेजू तुज्या जिवितांत आसा. तुज्या जिवितांत आयला तर तुज्या जिवितांत जेजू आसतना तो पवित्र आत्मा तुजे थंय वस्ती करनासा. आनी तो पवित्र आत्मा आमचे थंय अजापांनी अद्भुतां करता. तो पवित्र आत्मा आमकां एक नवें जिवीत दिता. तो पवित्र आत्मा आमकां बापाची वळख करून दिता. तो पवित्र आत्मा जेजू विशयन कितें पुरा बायबलान बरयलें तें उगडासा हाडटा. हे सगळे संगती पवित्र आत्म्या मारिफात करता. इंत आशिर्वादां म्हजेर आनी तुजेर देवान वतल्यांत जेजूक आमकां दिवन ताच्या मारिफात पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करून त्या पवित्र आत्म्याची ब्लेसिंगां आशिर्वादां म्हजेर आनी तुजेर ताणें वतल्यान कितलें वर्तें भागणें गे आमचें हें. आज आमी कितें करता आमच्या जिवितांत? जर आमी वचता जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथ 40 अध्याय 6 वाक्य, जेनेसीस चॅप्टर 40 वर्सेस 6. उत्पत्ती ग्रंथ. सकाळी जुजे तांचे लागीं येताना आनी सकाळीं जुजे तांचे लागीं येत आसतना ते कंतिश्ट ते दिसताले. कंतिश्ट आसताले. आतां जुजे जैलांत जा बंदीन घाला ताका. ताच्या प्रत्येक जाण ताका प्रतीक जावन त्या जैलांत घालनासतना आसतना जैलांत ती सरस्पर देवताच्या जाग्यार आसल्या वरवीं तो जैलार आसा पळय सगळी जबाबदारी जुजेक दिता. आनी जुजे तांचो कैद्यांचो मुखेली जाता. जैलांत तो मुखेलीच जाता, कैद्यांचो मुखेली जाता. आनी थंय जुजे थंय आयिल्ल्या वेळार तो सकाळीं उठून ताचे थंय आयिल्ल्या वेळार थंय तांचें मुखामोळ कितें आसलें? सकाळीं जुजे तांचे लागीं येताना ते कंतिश्ट दिसताले, तांचें मुखामोळ भावुरलें. आनी तेन्ना मागीर मुखार आमकां सांगता तेन्ना आपणा सवें आपल्या धनियाच्या घरा बंदेंत आसलेल्या फाराव्याच्या कारभाऱ्यांक ताणें विचारलें, तुमी आज कित्याक इतले कंतिश्ट दिसतात? जुजे तांकां विचारता, आज तुमी कित्याक कंतिश्ट आसल्यात? हे कित्याक दिसतात हे कंतिश्ट? हे पुरो पळय आपल्या दुनियाच्या घरा बंदेंत आसलेल्या फाराव्याच्या कारभाऱ्यांक ताणें विचारलें. फाराव्याच्या कारभारी पूण अन्याय केल्ल्या वरीं ते बंदेंत पडल्यात, बंदेंत आसात आनी ते कंतिश्ट दिसतात. कित्याक? तांणी जाप दिली 8वें वाक्य, आमकां सपनां पडल्यान आमकां सपनां पडल्यांत आनी तांचो अर्थ सांगूंक तांचो अर्थ सांगूंक हांगा कोणीय ना. हांगा कोणी ना. जुजेन तांकां म्हळें, जुजेन तांकां म्हळें, सपनांचो अर्थ दिवचो देवान. सपनाचो अर्थ दिवचो देवान. तुमची सपनां कितें म्हूण म्हाका सांगा. तुमची सपनां कितें म्हूण म्हाका सांगा. आनी जुजे डायरेक्ट देवा थंय कनेक्ट जावन आसलो. जुजे देखून देवान सगळें ताका तक्षण हांव एक 3 दीस फास्टींग करून प्रेयर करून येता, मागीर तुमकां असो अर्थ सांगता म्हूण जुजेन सांगूं ना. तक्षणांत अर्थ सांगचो देवान, अर्थ दिवचो देवान, तुजी सपनां म्हाका सांगा म्हूण सांगता. आनी सांगल्या बरा तसो अर्थ जुजे तांकां सांगता. संपूर्ण त्या सपनाचो अर्थ कित्याक जुजे आनी देव कनेक्ट जावन आसलो. ताचे थंय देव ताचे थंय आसल्या वरवीं पवित्र आत्मा ताचे थंय आसलो आनी पवित्र आत्म्यान सगळ्यांक ताका सपनाचो अर्थ रिवील केलो आनी त्या सपनाचो अर्थ त्या सगळ्या कैद्यांक सांगलो. जुजन कांय कालें जुजे थंय फाटीं घालूं ना. हांव 3 दीस फास्टींग करून येता, या 40 दीस फास्टींग करून येता, देवा कडेन तें इसारून येता, तशें न. तक्षण त्याच घडये म्हळ्यार पवित्र आत्मा ताचे आसल्या वरवीं देवाक तो कनेक्ट जाल्ल्या वरवीं देवान कितें सपनां तांकां दिल्लीं त्या सपनाचो अर्थ तांकां कळीत करता. आनी देव ताका कळीत केल्ल्या वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं ताका रिवील केल्ल्या वरवीं जुजे तो अर्थ तांकां सांगता. पळय तक्षणांत आमी केदांळय हांव मागून सांगता, तें कर सांग ना. देव तक्षणांत तुमकां त्या सपनाचो अर्थ दिता. तुमकां जावंक पुरो सपनां भरता तुमच्या जिवितांत, तुमकां रातीचे सपनां भरता, तांकां अर्थ तुमकां कळना. ते जाल्यार जेजू कडेन मागा, देवा कडेन मागा, तुमी कनेक्ट जाया, जेजू कडेन कनेक्ट रावा. जेजू कडेन कनेक्ट जाल्ल्या बरोबर पवित्र आत्मा जेजू सांगता तुमचे थंय वस्ती करता. कशें जेजू सांगता वस्ती करता तशें तुजे सांगता तो वस्ती करता आनी सगळ्यांक तुका रिव्हिलेशन दिता. देखून आज ही ब्लेसिंगां जावन आसात. जर आमी वाचता जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथ 40व्या अध्यायांत 9 मागीर मुखार 19व्या वाक्या म्हणसर तुमी वाचा, तसो अर्थ सांगता. हांव हांगा सगळे सांगूंक वचना, वाचूंक वचना, पूण ही उतरां तुमी वाचात तुमच्या बायबलांत. चॅप्टर 40 जेनेसीस चॅप्टर 40 9 19व्या वाक्या म्हणसर तुमी वाचा. ते जाल्यार पुरो अर्थ जुजेन त्या
कैद्यांक सांगलें तें बरोवन घाल्लें आसा आनी हें सगळें तो सांगता देखून आज आमी समजून काण घेया आमचे वयर पवित्र आत्मा वस्ती करनासा जेजू म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा जाल्यार पवित्र आत्मा म्हजे थंय आनी तुजे थंय वस्ती करता कित्याक जेजू थंय पवित्र आत्मा रावला जेजूचेर पवित्र आत्मा आसा आनी जेजू म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा जाल्यार पवित्र आत्मा म्हजे थंय आनी तुजे थंय जियेता देखून आमकां कितें ह्या संवसारांत उणें येना तुका कंत आसा बेजाराय आसा आनी कितें पिडा शेडा आसा निरासपण आसा सलवडी आसा खंडीत तुका ताचे ताण भायर काडटा कित्याक ते वखात तुजे तेंत आसा तो पवित्र आत्मा तुजे तेंत आसा ती आशिर्वादां तुका दिता सर्गींच्या राजाचे गूट तुका कळीत करता ह्यो सगळे संगती पवित्र आत्म्या मारिफात मात्र आमकां कळटात मगच्या भावा आनी भयणी जर आमी वाचता जाल्यार दानियेलाच्या प्रवाद्याक आमी पुस्तकाक या दानियल चॅप्टर 2 वर्स 16 दानियल चॅप्टर 2 वर्स 16 दानियेलाच्या प्रवाद्या पुस्तक दुसरो अध्याय 16वें वाक्य थंय आमकां मुखार सांगता दानियेल रायाशी गेलो दानियल रायार सिंग गेलो आणि आपणे रायाक स्वप्नांचो अर्थ सांगचे खातीर आनी रायाक आपणाच्या सपनाचो तांचो अर्थ सांगच्या खातीर आपणाक इल्लो वेळ दिवंक जाय म्हण ताणें ताचे कडेन विनंती केली हांगा पळय इल्लो वेळ 2-3 दीस न्ही इल्लो वेळ कित्याक ताणें मागोवंक पळय ते दळा ताका थंय रिव्हिलेशना देखून इल्लो वेळ म्हाका दिजे म्हणून 8 दीस मागता आनी ताका दानियल आपल्या घरा गेलो आनी आपल्या संगात्यांक म्हळ्यार ते संगती ताचे आसले कोण हनानिया मिशाएल आणि अजारिया हांकां गजाल कळीत केली आनी ग्रुपान ताणें मागणें केलें चौगांय सांगत रावले दानियल अनानिया मिशाएल आनी अजारिया हांकां शद्रक मेशक अभिज्ञगो म्हणून सांगतात पवित्र पुस्तकांत हांकां नांव मागीर चेंज करतात कित्याक हे 4 जण रायाच्या रावळेरांत सेवा करूंक येतात ते दळा तांचें नांव 4 जाणांचें चेंज करता कित्याक दानियेलाचें नांवय ताचें पयलें दुसरें नांव आसा ताका आनी त्या नांवान ताका आपोवच्या खातीर दानियल म्हूण नांव दवरतात आनी ताका शद्रक मेशक अभिज्ञगो म्हूण नांव दवरतात हे 4 जाण सांगता मेळून आपल्या घरा वचून तांणी तांच्या सांगत्याक म्हळ्यार अनानिया मिशाएल अजारियाक ही गजाल सांगली आनी पळय दानियेलाचो आनी ताच्या संगात्याचो बाबिलोनाच्या पंडिताचो नाश जायना जावच्या तेन्ना रातच्या एका दर्शनांत दानियेलाक उगडाप जालो गुट उगडाप जालो आनी दानियेलान सर्गींच्या देवाची स्तुती केली तक्षण मग्नान बसले ते मग्नान बसले बरा रायाच्या सपनाचे सगळे उगडापें जालें उगडापण रेव्युलेशन जालें सगळें देखून त्या देवाक अर्गां दिली आनी वचून रायाक त्या सपनाचो अर्थ सांगता पळया दानियल केदाळा देवा तें कनेक्ट जालो तक्षण ताका रिव्हिलेशन मेळ्ळें कित्याक जेन्ना तो देवाक कनेक्ट जालो ताचे देवाचो पवित्र आत्मा ताका येवन तें उगडापें गेलें तें सतां त्या सगळें सपनाचें सतां कितें आसात सगळें उगडापें केलें आनी त्या सपनाचो अर्थ दानियल प्रवाद्यान वचून त्या रायाक सांगलें आनी राय तांकां मागीर व्हडती एक दानियेलाक देवाचें नांव ताचें दिवसां म्हणून देवान विशेश जावन दानियेलाची काकुळट दाखयली दानियेलाक बळवंत तरान ताच्या रायाच्या उद्देशीन ताका उपयोग केलो देखून आज म्हाका आनी तुका मगच्या भावा आनी भयणी आमी चिंता नाका आमी बळ नातलेलीं आमकां गोत्तू ना आमकां मागणें करूंक गोत्तू ना देवाचें उतर आमकां समजना मागा जेजू तुमचे सांगता आसा जाल्यार जेजू सांगता पवित्र आत्माय तुमचे थंय रावला आज उगडापें जावं दी तुमकां हर एकल्यांक म्हजे थंय आनी तुजे थंय तो पवित्र आत्मा रावला तो पवित्र आत्मा आमकां रिवील करता तो पवित्र आत्मा आमकां नवे संगती कळयता तो पवित्र आत्मा आमकां मुखार जावची घडितां कळयता कित्या खातीर म्हळ्यार देवा कडेन मागोवं ती जावची घडितां सुकोवच्या खातीर पवित्र आत्मा ह्यो संगती कळीत करता कित्याक पवित्र आत्म्याची जायतीं आशिर्वादां आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिविताचेर देवून येतात देखून पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत विशेष एक स्थानमान काण घेता ते आमी पळयल्यार दानियेलाच्या प्रवाद्या पुस्तकांत 4 अध्याय 19वें वाक्य दानियल चॅप्टर 4 वर्स 19 सांगल्यार वो पळया हो रूख तुंस ताका सपनाचो अर्थ सांगता रूख ताका दिश्टीक पडलो सपनांत पळयल्लो तो रूख म्हळ्यार तुंसू राया कित्याक तूं व्हड आनी बळवंत जालो तूं व्हड आनी बळवंत व्हडलो रूख जाल्लो दाखयता कित्याक हो राय बळवंत जाला सगळ्या संवसाराची राजवडी चलयता तुजी वडवीक वाडत आयल्या तुजी वडवीक ह्या संवसारांत वाडयत आयल्या
ती आकाशापर्यंत ती पावता आकाशापर्यंत पावता आणि तुझो अधिकार आणि तुझो अधिकार पृथ्वेच्या कोनशापर्यंत पृथ्वेच्या कोनशापर्यंत कसं रिवील केलें म्हळ्यार दानियल प्रवाद्याक देवान रिवील केलें पवित्र आत्म्या मारिफा तें रिवील जालें आनी वचून सांगता तो रूख व्हडलो रूख ताका एक दिश्टीक पडलो म्हळ्यार व्हडलो रूख ताका सपनांत दिसलो तो रूख कोण थंयसूर आया कित्याक तुजी वडवीक तूं बळवंत जालाय आनी तुजी वडवीक वाडत आयल्या आनी आकाशा पर्यंत तुजो अधिकार पृथ्वेच्या कोनशां पर्यंत पावला म्हणून पळया देवाची काकुळटांनी कितली वर्ती जावन आसा तर आमी चिंतचे आमी ल्हान मनशां आमकां कांय कळीत ना आमकां देवाच्या उतराची समजून येना कित्याक समजून येना आमचे थंय आसलेल्या पवित्र आत्म्याक हांवें आनी तुवें जागोवना तो जागोवना पळया तुमी सुजानाच्या ग्रंथांत वाचा तेन्ना सुजानाक अनितीचे ते कारबारी दोग जण तांचे विरोध मान्य मारता कित्याक सुजाना तांच्या हाताक मेळूं नासलें म्हणून ते सुबीत असले एका रायाची पतीन जावन आसले आनी रायाच्या आसतना ती कारबारी जावन आसले आनी हे न्याय करताले आनी पूण अन्यायाचे अनिती कारबारी म्हण सांगता पवित्र पुस्तक आनी ह्यो संगती आज ह्यो कळीत करता आसतना आनी जेन्ना तिका जुश्य मारूंक तिका पासी दिवंक ते व्हरून वता आसतना दानियल प्रवादी थंय आसलो म्हण सांगता आनी देवाचें उतर सांगता दानियल प्रवाद्या थंय आसलेल्या आत्म्याक देवान जागयलें आनी ते जागयल्ल्या बरा तो वता आनी त्या सुजानाक नीत करून दिता आनी अनितीच्या कारबाऱ्यांक फासी मेळटा तांकां जुश्य मारतात ताका फासी दितात असले परिस्थिती आज पळया मगच्या भवानी भयणी तर म्हजे थंय आनी तुजे थंय जेजू आसा जाल्यार जेजूक आमी सोडवणदार म्हणून ओपून काण गेला जाल्यार जेजूक आमी रचनार म्हणून ओपून काण गेला जाल्यार जेजूक आनी म्हजो आनी तुजो स्वामी म्हणून ओपून काण गेला जाल्यार ताचे थंय वस्ती करचो पवित्र आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय वस्ती करता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा पवित्र आत्मो देखून आमकां पवित्र आत्मो बिलकूल सांडून वचना ताका कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगता तो आसता जेजू सांगता तो आसता आनी देखून आमी मुखार वाचता जाल्यार प्रत्येक आमी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पयले त्या 11व्या अध्यायाक दुसऱ्या वाक्याक आमी या आयजाया चॅप्टर 11 वर्स 2 प्रत्येक या आनी थंय म्हणटा पळया सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो पळया सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आनी तुजेर येवन रावतलो कित्याक जेजू म्हजे आनी तुजे सांगता आसा जाल्यार सर्वेस्पराचो जाणवायचो आत्मो म्हजे थंय तुजे थंय येता सर्गींची जाणवाय म्हाका आनी तो तुका दिता देखून जाणवायेन आमी जेजू मस्त कडेन सांगता जाकोबाच्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा तुमकां जाणवाय ना जाल्यार तुमी देवा लागीं मागा आनी देव तुमकां उग्ग नासतना ताची जाणवाय दितलो म्हणून हांगाय पळया तो जाणवायचो आत्मो म्हजे थंय तुजे थंय रावला तो जाणवाय वत्तो जाणवायचो आत्मो जेजू थंय आसलो जेजू थंय रावलेलो तूं जेजूक पातयताय तर जेजू थंय आसलेलो जाणवायचो आत्मो तुजे थंय आनी म्हजे थंय रावला देखून आमकां जाणवाय दिता जाणवाय केली संवसारी जाणवाय न्ही सर्गीची जाणवाय म्हाका आनी तुका तो उगडापी करता आनी संवसारीची जाणवाय ताका कांय प्रॉब्लेम म्हणटा सगळें आमकां कळीत जाता तो सगळें आमकां तो ट्रेन करता आनी जाणवायचो आत्मो मगच्या भावा आनी भयणी तर म्हजे थंय आनी तुजे थंय तो जाणवायचो आत्मो आसा जाणवायचो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा जाल्यार सर्गींचे गूट तो आमकां उगडापें करता कशें आमी समजून काण घेता देवाचें उतार देखून त्या देवाच्या उतराची समजून मस्त बरी आमकां कितें जाता आमी देवाचें उतार वाचता पूण ताचे गुडार्थ म्हळ्यार डीप मिनिंग्स आमकां एक फावटी उगडापें जायनात ह्यो संगती थोडे फावटी मस्त फावटी म्हाकाय ते उगडापे जावनात हांव मस्त फावटी मागता पवित्र आत्मा म्हजे थंय राव म्हजे थंय जिये म्हणून मस्त फावटी म्हाका कळीत नासलें जेजूक हांवें स्विकार केला जेजू म्हजे थंय आसा तर जेजू सांगता रावलेलो पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसा न्ही हांवें प्रत्येक कित्याक त्या पवित्र आत्म्याक ये मग तुजे भितरच जाता न्ही त्या पवित्र आत्म्याक आमी उठयल्यार जायलें पळया एका ग्लासांत तुमी उदक काण घेतात तातूंत साखर घालतात आनी ती किरयल्यार साखरेचें रूप नपयस जाता साखरेचें रूप नपयस जाता आनी तें
सगळे उदक गोड जाता. तशेंच आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मा आसा. ते पवित्र आत्म्याक हांवें किरयल्यार रिकंडल केल्यार ताका हांवें उठयल्यार ताका हांवें चड आनी चड ताका जाय जाल्ले गौरव मानाव दिता जाल्यार तो पवित्र आत्मा म्हजें जिवीत सगळें बदलता. म्हजें तें आसलेलें कडसाण, म्हजें तें असली बेजाराय, म्हजें तें असली खंत, म्हजें तें असली विराराय, म्हजें तें असलेलें कस्त, म्हजें तें असलेलें पिडा, म्हजें तें असलेलें निरासपण, म्हजें तें असलेली सलवणी आनी म्हजें तें असलें तें रिणाचें भार सगळें तें पवित्र आत्मा म्हजें तावन काडून उडयता. सगळें काडून उडयता. खंयचेंच म्हजें थंय तें रावना. कित्याक देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजे थंय वस्ती कर आसा जाल्यार आमकां तो सगळो पवित्र करता. जसो बाप पवित्र की तशें म्हजें आनी तुजें जिवीत दिसान दीस पवित्रपणाक व्हरता. दिसान दीस तो नितळ करता, पवित्र करते आसा. देखून पवित्र आत्म्याची मजत तो जाणवायचो आत्मा. आनी दुसरो तो जावन आसा समजणेचो आत्मा. समजणेचो आत्मा. समजणेचो आत्मा समजणी दिता. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना एकामेकां आमकां समजून उणें जाल्यार, आमी एकामेकां समजना जाल्यार आमचे थंय राग, आमचे थंय झगडीं, आमचे थंय मोसोर, आमचे थंय नाका जाल्लें पुराय येवन पडटा. कित्याक आमकां एकामेकां समजून ना, समजना आमी. तो समजणेचो आत्मा तुजे थंय आसा. तूं हांव ज्ञाना आशिल्ल्या समजणेचो आत्मा म्हजे थंय तुजे थंय आसा म्हणून. देखून तो समजणेचो आत्मा जेन्ना म्हजे थंय आनी तुजे थंय येता, तो म्हजे थंय आनी तुजे थंय रावता जाल्यार म्हाका सगळी समजणी तो दिता. प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांनी पळया, एक एक पाटी मस्त पाटी राग येता, एक एक पाटी आमी उलयनासतना रावता, एक एक पाटी रागान रावता, एकामेकां आमी एक एक पाटी बक्षिना. आमी वेट करचें हर एका संगतेंत आमी वेट करचें. देव खंडीत जावन एक नाल्यार एक दीस आमकां दिता. आमकां एकामेका बक्षांनी मागोवंक, एकामेका रागार जावन आशिल्ल्यांक आमकां राजी जावंक एक अवकाश दिता. पूण वेट करा. देवाच्या वेळाक तुमी वेट करा. घबर नाका. तेदो नुस्तें शांत रावा म्हूण सांगता देवाचे उतार. शांत रावा. हांव देव म्हूण तुमी जाणा जाया. निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता 14व्या अध्यायान 14व्या वाक्यांत शांत रावा म्हणून. आमी शांत रावल्यार आमकां शांत रावंक, आमी शांत रावंक शिकना. आमकां गडबड चड, आमकां राग चड. म्हाकाय तशेंच एके फावटी मुखार राग म्हणटात पळय, मुखार राग. सगळें आमचें रिलेशन आमी पाड करून सोडिल्लें एक फावटी आमी. सगळें कित्याक मुखार राग. पूण जेन्ना ती समजणी मेळ्ळी, मस्त चिंतून, मस्त समाधानान, मस्त ओगीत रावचें. देव एक दीस नाल्यार एक दीस टायम दिता. जेजूची काकूळट आनी कृपा आमच्या जिवितांत मेळटा. देदाळा खंडीत जावन जेजू म्हाका आनी तुका एक अवकाश खंडीत जावन दिता. आनी त्या वेळार खंडीत जावन आमी एकामेका राज्य जायचे, एकामेका बक्षिचे. कित्याक समजणेचो आत्मा म्हजे थंय आनी तुजे थंय वस्ती करता, समजूनी आमकां दिता. आनी बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मा. बुद्धीचो आत्मा. बूध एक एक फावटी आमकां बूध आसना न्ही. बुधनातले बरी जियेता, बुधनातले बरी करता म्हणटा. हाकाय एक फावटी आवय बापाय म्हणटात बरी, हाकाय केदाळा बूद येत की म्हणून. केदाळाय हांव आयकता ओल्यो संगती पुरा. म्हाकाय सांगलां मस्त जाणांनी, हाकाय केदाळा बूद येत की म्हळ्यार वायट संवयो, वायट सगळें करते आसता. आमकां समजून येना, बूद ना आमकां. बुद्धीचो आत्मा तुजे थंय वस्ती करता. आज तूं सतमंतय जाल्यार जेजू तुजे सांगता आसा, जेजू सांगता तूं जियेताय जाल्यार जेजू थंय वस्ती करचो आत्मा, बुद्धीचो आत्मा तुजे थंय बुद्धीचो आत्मा आसा. तुकाय बूद दिता, तुकाय बुदवंत काय दिता, बूद दिता. आनी पदवेचो आत्मा, पदवी कली, पदवी देवान म्हाका आनी तुका दिल्या. देंवसाराचेर पदवी दिल्या, सरपांचेर पदवी दिल्या, सगळ्या मनजतीचेर पदवी दिल्या, हर एक सृश्टीचेर म्हाका आनी तुका पदवी दिल्या. तें सांगलें बरी आयकतलें. जर पदवी हांव म्हजी ओपून खाणगेना जाल्यार देवान दिल्ली ती पदवेचो आत्मा म्हजे थंय तुजे थंय आसा म्हूण समजून खाणगेना जाल्यार आमी पदवी उपयोग करूंक जायना. आमी भिवून धांवचें मात्र, दुसरें कांय करूंक जायना. जर पदवेचो आत्मा तुजे थंय आसा, तो पदवी जेजू थंय आसलो आत्मा, तो पदवेचो आत्मा. पदवेन जेजून पदवेन उलयलो, देंवसाराक पदवेन ताका धांवडायलें, जेजून पदवेन कडकारांक गूण केलें, जेजून पदवेन त्या लाजराक कुसल्या लाजराक भायर हाडलें, जेजू पदवेन त्या जायराच्या धुवेक बरें जीव केलें, जेजून त्या पदवेन पृथ्वीच्या पुताक जीव केलें, जेजून त्या पदवेन सक्कड केलें. आनी सगळ्या त्या पदवेन जेजू थंय आसलेल्या त्या पदवेच्या आत्म्यान मुखेल्ल्यांक उंडो दिलो आनी तांकां काण जेवण दिलें. इस्रायल परसा
इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान भायर येता आसतना म्हैसेक ते पुरपुरता म्हाका आमकां कित्याक हांगा हाडलाय, मोरूंक हाडलाय गे, आमी कितलें बरें तें कांचवान आसलें, आमकां कांचवान कांय ना. सरेस्परा कडेन म्हैसे कनेक्ट आसलो पळया, म्हैसेचें जिवीत पळया तुमी. हर एक वो लोक ताका दुरसतना देवाक हिणसितना तो देवा मुखार धिंबेर पडता आनी देवा कडेन काकोळत मागता, ह्या लोकांक तूं बक्षी ह्या कितें करतात, कितें उलयतात, पळय तुका पुरपुरतात, तुवें तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान भायर हाडले पुरपुरतात. पूण देव सांगता पळया फाल्यां सकाळीं जावन तांकां मान्ना म्हणलें खाण म्हणलें. सर्गींच्या राजाचें खाण, देवदूतांनी सेवचें खाण मनशा कुळाक दिता जेजू. आनी तो सरेस्पर देव तुजे थंय आसा, तो जेजू तुजे थंय आसा. ते जाल्यार तो पदवेचो आत्माय तुजे थंय आसा. म्हैसेक केदी व्हडली पदवी दिली. 10 कर्गां धाडटा आसतना 10 कर्गांचेरी जैत व्हरून त्या लोकांक बचाव केले त्या म्हैसेन, देवान दिल्ल्या पदवेन न्ही. त्या लोकां थंय कितेंच वायट घडलें ना, कित्याक इजिप्ताच्या गुलामगिरींतल्यान भायर येता आसतना त्या लोकांक, त्या पारावेच्या आसतना त्या लोकांक सगळीं 10 कर्गां तांकां अनुभव करूंक मेळ्ळीं जाल्यार इस्रायल परजेक तांतले एकच कर्ग अनुभव करूंक मेळ्ळें ना, तांच्या लागीं आयिल्लें ना. कित्याक तांच्या मदें त्या 10 कर्गां मदें आनी त्या लोकां मदें म्हैस उबे रावल्लो आनी त्या पदवेन देवाची पदवी ताचे थंय आसली. देखून इस्रायल परजेक त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान भायर हाडूंक म्हैसेक देव उपयोग करता. खडपाक तें प्रत्येक जावन ते बेतकाटी मारतना तांचे तान उदक वळटा, पिवंक नितळ उदक वळटा. केदी व्हडली पदवी म्हैसेक देवान दिल्ली. आज म्हाका हांव आनी तूं त्या देवाचेर विश्वास दवरून आसा जाल्यार, त्या जेजूचेर पातयेनी दवरून आसा जाल्यार, जेजू थंय वस्ती केल्लो तो पदवेचो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय वस्ती करता म्हणून आमी नेनावंगी. कित्याक आमी इतले समजून काण घेना. ल्हान ल्हान संगती आज समजून काण घेया. तुजे थंय आनी म्हजे थंय पदवेचो आत्मा वस्ती करता. भिरांतेन बरन कोणाचो आदार मागूंक धांवनाकात, कित्याक सगळी पदवी देवान तुका दिल्या. पदवेचो आत्मो तुजे थंय वस्ती करनासा. आनी मुखार सांगता सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो शाणेपणाचो आत्मो. शाणेपण कशें प्रॉब्लेमांतल्यान भायर येवचें, ते प्रॉब्लेमांतल्यान कशें टॅकल करून तुका भायर येवचें म्हणून शाणेपण दिता. बुद्ध जावन खंय वचून पडनाका. शाणेपणाचो आत्मो तुजे थंय आसा म्हणून तूं चिंत, तुजे थंय आसा तो शाणेपण, तो शाणेपण दिता तुका. जर ह्यो संगती पवित्र आत्म्यातावन तुजे थंय आसात, ह्यो पुरा तुजे थंय आसात, त्यो तुवें उपयोग केल्ल्या शिवाय खंयचेंय जायना. शाणेपणाचो आत्मो आसा. शाणेपणान जी कुटुंबान जावं दी, समाजान जावं दी, वाड्यान जावं दी, फिरगजेन जावं दी, तुजें शाणेपण वापर. बेश्टें तरी कोणाक कालें करून तूं कोणाचो दुस्मान जावंक वचनाका. दुस्मान मस्त आसा. तूं बरें केल्यार तुका दुस्मान आसातच. वायट केल्यार कशें दुस्मान आसतात की बरें केल्यार तितलें तो दुस्मान आसात. पूण ह्या दुस्मानाक कोणाकच तुवें भियेचें म्हण गरज ना. कित्याक तुज्या पक्षान तो आत्मो आसा. तो आत्मो खंयचो आत्मो? शाणेपणाचो आत्मो. शाणेपणाचो आत्मो तुज्या जिवितांत आसा म्हणून तूं विसरनाका. तो शाणेपणान तुका चलयता. खंयच्याच तुवें वायटाक शिरखनातली बरी, खंयच्याच कोणाच्या हातान तुवें पडनातली बरी. तो आत्मो तुका शाणेपणान चलयता. तुवें कशें म्हळ्यार खंयच्याय प्रॉब्लेमांत निसरण वेचें म्हणटात. निसरण म्हण तुका एक पास मांडला, पूण त्या पासांत तुवें निसरण वेचें, तें शाणेपण. थंय बेश्टेन तरेचें तांदूळ पडचें न्ही, घुसपट गोंदळान पडचें न्ही. शाणेपणाचो आत्मो, भिरांतेचो आत्मो. भिरांत म्हळ्यार खंयची? देवाची भिरांत, मनशांची भिरांत न्हय, हे मनजातीची भिरांत न्हय, गडगडे जागलानाची भिरांत न्हय, उदकाच्या दर्याची भिरांत न्हय. भिरांत सर्वेस्वर देवाची भिरांत, भिरांतेचो आत्मो. भिरांतेचो आत्मो म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या भिरांतेचो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. ते देवाक भिरांते आमी जिवंक जाता. देवाक भिरांत म्हळ्यार देव आमकां कांय शिक्षा लायता म्हणून न्ही. देवाची भिरांत आसल्यार आमी ताका सरपडता, ताच्या पांयां ताला नमस्कार करता. तो भिरांतेचो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय जियेता. देखून मगाच्या भावा आनी भयणी आमी पळोवंक गेल्यार इसाया प्रवादीचें पुस्तक 12वो अध्याय वाक्य 3 वाक्य थंय सांगता, जेदना तो आत्मो तुजे थंय आसा, संतोषान संतोषान भरोवन
तारणाचे जरींतले ताराणाचे झरींतले तुम्ही उदक उदक काडटाले ताराणाचे झर खंय कोण पवित्र आत्मो ताराणाचे झर आमकां ताराण दिवंक शकता तसलो तो आत्मो सर्गीच्या राजाक व्हरून फावयता तसलो आत्मो ह्या संवसाराच्या जिणेन सांगात दिवचो आत्मो ती ताराणाची झर तांतल्यान तुमी उदक काडटले जाता तितलें उदक काडून पिया तातूंत बिलकुल उणें जायना ताचें झर केदींच उणें जायना कित्याक पवित्र आत्मो एक आत्मीक झर जावन आमचें तें वाळटी आसा आमचे भितर वाळटी आसा कितें तुमी करता जाल्यार तें बरेपणाक तुमकां व्हरून पावयता वायटाक व्हरून तुमकां पावयना खोटेपणाक व्हरून पावयना फातकाचे जिविताक व्हरून पावयना पगारी खुरपेची झर तारणाची झर तुमी तांतलें उदक काडून तुमी पियेतल्यात खुरपेची झर आनी हे आज ह्या पवित्र आत्म्याची ब्लेसिंगां पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा म्हणून आमकां हे खलीत करता जर आमी वाचता जाल्यार इजाया प्रवादीचें पुस्तक 30:7 अध्याय 30:6 वाक्य 30:6 वाक्य पळया एक पवित्र आत्म्याची सकत पळया हांगा एका देवदूताची सकत आमकां कळटा देवदूताची सकत कितली त्या देवदूताक सकत कोणें दिवची पवित्र आत्म्यान ते राती सरेस्परचो दूत भायर सरलो आनी ताणें असिरियागारांच्या शिबिरांत 1,80,000 सैनिकांचो संवार केलो एका देवदूतान त्या राती 1,80,000 1,80,000 सैनिकांचो संवार केलो दुसऱ्या दिसा सकाळी उठून पळयतना थंय तांची मडी पडून आसली पळया पवित्र आत्मे सकत पळया हो देवदूत पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन हें काम करता जर एक देवदूत एकाच राती एकलोच काय ताचे कडेन कोणी तितलो लोक आनी येवना ताणें सैन आनी येवना सगळो राती ताचे सैनीक इस्रायलाच्या विरोध झुजोंक आयले सगळे सैनीक थंय न्हिदून पडले आनी त्या राती तो आसियकाराच्या शिबिरांत 1,80,000 सैनिकांचो संवार केलो पवित्र आत्म्याची सकत पळया बोळ पळया तुमी बायबलांत एक सामसांव पळयता सामसोन ताची सकत पळया ताचे थंय कोण वस्ती करनासलो तो पवित्र आत्मो त्या पवित्र आत्म्याची ब्लेसिंगां पळया ताच्या जिवितांत निमाणे घडये ताच्या दोळे कोंकून काडल्यार ताका खांब्यांनी बांदून घाल्यार थंय ताण सर्वेस्पराडे मागता एक पटी म्हाका बोळ दी म्हणून आनी एक पटी तो पवित्र आत्मा परत ताचे थंय देवण येता आनी ते खांबे बांदिल्ले सगळे तुटून सगळे बिल्डींग पडटा आनी तातूंत असले सगळे मरण पावतात सामसांय ताचें मरण जाता पळया कली सकत जर त्या सामसांवांतय त्या पवित्र आत्म्याची सकत ना जाल्यार तो त्या झुजांत तांचे जेजूचे सक्तीन त्या पवित्र आत्म्या सक्तीन झुजोंक फुडें सरता दाविदाचें जिवीत पळया केदाळ ताका सनवली लाभताली त्या दाळ तो पवित्र आत्म्याची मजत मागताली बापा कडेन मागतालो म्हाका तो चलवून ताची किर्तनां पळय एक किर्तनां पळयल्यार त्या किर्तनांनी ताचें देवाक अर्घ दिवचें आनी ताचें दूख घालचें आनी त्या सैनिकां जैत जोडी नासतना तो रावुल्ल्या वेळार ताचें मागणें सगळें कळी जाता पूण केदाळ देवाचें खनीक जाता त्या दाळा तो शक्तिमान जाता आनी सगळीं झुजां जिखता पवित्र पुस्तकांत हायेस्ट झुजां जिखुल्लो राय जाल्यार तो दावीद राय खंय ताणूं सकत आयली ताका आज तुका न्ही म्हाका तितलें सकत आसा न्ही कित्याक आमी आजुनूय बियेन जियेता कित्याक आमी आज असल्या परिस्थितींत आमी जियेता कित्याक आमी हाचेतान भायर येवंक शकना थंय आमी हो पवित्र आत्मो आमचे तें आसा तो बिडार करनासा म्हणून आमी नेना जेजू कडेन मागता आमी इतलें समजून काण घेया जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा जाल्यार पवित्र आत्मो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा तो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका जैती दिता देखून आज आमी समजून काण घेवया आनी निमाणे आमी समजून काण घेया उगडपणाचो ग्रंथ रेव्हेलेशन चॅप्टर 1 वर्सेस 9 and 10 अशें सांगता पळया हांव तुमचो भाव तुमचो भाव
जेजू क्रिस्त सवे जेजू क्रिस्त सवे तुमच्या संकष्टाने तुमच्या संकष्टांनी राजवड केक आणि सोसणीकायेंत आणि राजवडकायक आणि सुस्निकायंत तुमचो सहभागी तुमचो साहाभागेली देवाचो संदेश देवाचो संदेश हांवें हांवें प्रगट केलो प्रगट केलो आणि जेजूक हांवें आणि साक्ष जेजूक दिली. हांवें साक्ष दिली देखून देखून पातमोस नावाच्या द्वीपाक पावलो. प्रेज द लॉर्ड Praise the पळया जेजूक साक्ष दिल्ल्या वरवीं जेजूक प्रगट केल्ल्या वरवीं ताका थंयचो लोक शिक्षा दिता आणि एक कोण्णी नातल्ल्या हायलँडाक ताका त्या हायलँडाचें नांव पातमोस म्हणून त्या पातमोस नांवाच्या द्वीपाक ताका व्हरून पावयतात आणि थंय तो आसता एका दिपांत एकलोच कोणी ताचे सांगता ना ते ताका शिक्षा दिल्ली ती पातमोस दिवपाक कित्याक म्हळ्यार थंय ताणें पडून लास्टाक ताचें जिबीत वगडायच्या महाराज ताणें ताका कितेंच खाण जेवण ना कितेंच कोणी मनीस ना एक मनीस ना मन जाती कांय आसतीत कोण ना दुसरें कितेंच ना त्या पातमोस म्हणल्या द्वीपांत आणि त्या पातमोस आनी द्वीपांत सर्वेस्पर देव ताच्या सांगता आसलो जेजू ताका ताच्या सांगता आसलो आणि पवित्र आत्म्या मार्फत उघड्यापणाचे ग्रंथ ताका फावो जाले आणि इतलें रिव्हिलेशन ताका फावो जालें त्या पळया ताका जशी मारेंक म्हणून ताका नाश करूंक म्हणून जेजूक साक्ष दिल्ल्या ताका एक शिक्षा दिल्ली आणि त्या पातमोस त्या द्वीपांत सयत सर्वेस्पर ताचे देव साथे सवय आसता जेजू ताच्या सवय आसता पवित्र आत्मा ताच्या सवय आसता देखून सर्गींच्या राजांत कितें पुरा घडटा आणि मुखार कितें पुरा घडतलें मुखल्या दिसांनी कितें पुरा घडतले ह्यो सगल्यो संगती सर्वेस्पर देव ताका रिवील करता त्या पवित्र आत्म्या मार्फत जेजूचो संदेश तांकां मेळटा आणि सगळें पळया आणि प्रत्येक जावन पळया सोमयाच्या दिसा प्रत्येक आत्मा म्हजेर देवलो प्रत्येक आत्मा म्हजेर देवलो त्या पातमोस म्हणल्या त्या द्वीपांत एक नर मनीस ताच्या सांगता ना तो एकलोच ध्यानार आसा तो एकलोच देवा थंय मग्न जाला पूण आनी एक प्रत्येक आत्मो ताचे थंय ते दळमसर नाचलो तो प्रत्येक आत्मो ताचेर देवलो आणि म्हज्या फाटल्यान तुत्तुरी वाजलेले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो ताळो ताका आयकलो पळया पवित्र आत्मा ताचे ते देवन आयलो आणि सगळे तुत्तुरी वाजले बरी एक व्हडलो आवाज ताणें आयकलो आणि तो पवित्र आत्मा ताचेर देविल्ल्या वेळार सर्गींचे राजाचें दर्शन क्रिस्ताचें दर्शन ताका जाता क्रिस्त ताका दिसता क्रिस्त ताचे कडेन उलयता क्रिस्त ताका सगळें उगड्यापें करता कोणा मार्फत ताचेर देवलेले त्या पवित्र आत्म्या मार्फत तर क्रिस्तान सांगलेल्यो और एक संगती म्हाका आनी तुका उगड्यापें जायचें जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याची ब्लेसिंग म्हजें तें आनी तुजें तें आसचें आनी एक फावटी हांवें पवित्र आत्मा म्हजेर देवोन ये म्हूण सांगच्या बदलाक म्हजें थंय आसलेल्या पवित्र आत्म्या म्हाका ह्यो संगती कळीत कर म्हणून मागोंक शिका आणि तेन्ना हर एक संगती देव तुका उगड्यापें करतलो पवित्र आत्म्या मार्फत पवित्र आत्म्याची जाणवाय तुमका मेळटली हे सगळे समजणेचो आत्मो देव बिरांतेचो आत्मो आनी सर्व वायटाचेर झूज मांडूंक अधिकाराचो आत्मो पदवेचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो हो सगळो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा आनी खंडीत जावन निमाणे जावन तेंत उतार आमी परत एक फावटी हाचे विशय नियाळ करया परत एक फावटी इजाया प्रवादीचें पुस्तक 11 अध्याय 2 वाक्य परमेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावलो परमेस्पराचो आत्मो म्हजेरी येवन तुजेरी येवन रावला जाणवायेचो आत्मो हो जेजू सांगता आसलो आत्मो जाणवायेचो आत्मो जेजू तुजे तें म्हजें तें आसा तर जाणवायेचो आत्मो म्हजें तें आनी तुजें तें आसा समजणेचो आत्मो जेजू सांगता आसलो तो जेजू म्हजें तें तुजें तें आसा तर समजणेचो आत्मो म्हजें तें आनी तुजें तें आसा बुद्धीचो आत्मो तो जेजू तें आसलो आज जेजू म्हजें तें आनी तुजें तें आसा तर बुद्धीचो आत्मोय म्हजें तें आनी तुजें तें आसा पदवेचो आत्मो हो जेजूक चलोवन व्हेल्लो आज तत्व पदवेचो आत्मो म्हजें तें आनी तुजें तें आसा सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आत्मो म्हजें तें आनी तुजें तें आसा आनी भिरांतेचो देव भिरांतेचो आत्मो म्हजें तें आनी तुजें तें आसा आनी जेजू काली एकलोच केदाळा येना मगाच्या भावा आनी भयणी तो एकलोच येना तो येतना पवित्र आत्मा ताचे संगत आसता कशें संवसार जिनियांत 30 आनी 3 वर्सां जेजू सांगता पवित्र आत्मान जियेलो अरण्याक पवित्र आत्मान आपोवन व्हेलो 40 दीस उपास आनी मागणें करूंक पवित्र आत्मान प्रेरण दिलें
और एक पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन जेजून या संवसारांत ती अजपाने अद्भुतां केली. लाजरा भायर ये म्हण सांगलें जेजून, पूण ताका गुट लायले फाळी ताका सगळे गुट लायल्या ताका भायर हाडलो कोणें? पवित्र आत्म्यान न्हय गे. जायराच्या दूत मरण पावली आनी ताका जिवंत उठयतना ताका जिवंत उठयल्लें कोणें? पवित्र आत्म्यान न्हय गे. विधवीच्या पुताक ती विधवी रोडोन त्या गांवांतावन भायर येत आसताली. तिच्या मोरणान वयता आसतना थंबाक हात दिवन त्या विधवीच्या पुताक जिवंत उठयल्लें त्या पवित्र आत्म्यान न्हय गे. अजापाने अद्भुतां केल्लीं त्या पवित्र आत्म्यान न्हय गे. 10 जाणां खोटकारांक प्रत्येक जिवीत दिल्लें त्या पवित्र आत्म्यान न्हय गे. दोळ्यांक दिश्ट दिल्ली त्या पवित्र आत्म्यान न्हय गे. उलयशें केल्लें त्या पवित्र आत्म्यान न्हय गे. सगळें पवित्र आत्म्याचें काम. जेजूचें मिसांव पवित्र आत्म्या मारिफात सुरू जाल्लें. पवित्र आत्म्या मारिफात ताकेर जालें. जेजू की त्या खुर्सार मरता आसतना सांगात दिल्लो कोणें? त्यात पवित्र आत्म्यान. जेजू 3 दीस आनी 3 राती फोंडांत आसतना ताका थंय तावन भायर हाडलो कोणें? पवित्र आत्म्यान न्हय गे. ताका पुनर्जिवंत केल्लो त्या पवित्र आत्म्यान. ताका सर्गींक आपोवन येयल्लें कोणें? पवित्र आत्म्यान. जर पवित्र आत्मो तत्व तूं त्यात जेजूक पात येताय. जेजू जल्मलो, जेजू जियेलो, जेजू मरण पावलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर सदांच विनंती करता जाल्यार तो पवित्र आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय सोडून गेला. तो पवित्र आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. ताची ब्लेसिंगा विशेश जावन आसा. देखून कांयच गुंतनातले आज कोणी तरी देवाची सकत समजून काण घेवन जियेता जाल्यार खंडीत देव ताका चलयता ताच्या पवित्र आत्म्या मारिफात. देखून ह्यो संगती आमच्या मतींत आज मतीन दर्या आज आमी मागया. हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय तूं आसाय, म्हज्या जिवितांत तूं आसाय, म्हज्या सगळ्या जिवितांत अजापाने अद्भुतांत तुवें येदोळ केल्याय आनी मुखारी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन जिवंक म्हाका फावो कर. वो तुजो सकत समजण असो, जाणवाय असो, बुद्धी असो, पदवी असो, शाणेपण असो आनी भिरांत असो आत्मो तूं म्हजे थंय आसाय. तुका काळजांतावन अर्गां दिता पवित्र आत्म्या. मुखल्या जिवितांत आनी चड आनी चड सर्गींच्या राजाचें वैभव म्हाका उगडापे कर. हांवें कशें जियेचें म्हूण म्हाका शिकय. कुटुंबांत कशें जियेचें म्हूण शिकय. भावा भयणी थंय कशें जियेचें म्हूण शिकय. आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या कुटुंबांनी कशें जियेचें म्हूण शिकय पवित्र आत्म्या. हेंच आज आमचें मागणें जावन आसा पवित्र आत्म्या. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या विणवणे पंगडाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. कित्याक तुज्या नांवान हो पवित्र आत्म्याचो पंगड आज तुज्या नांवान चलता. हें सगळें तूं करताय आनी सगळें तूं चलयताय. आज मगळा पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा हर एकल्या आमचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी तुज्या दैवीक सक्तीन आमच्या भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगिशें जेजो. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आज प्रत्येक जावन ह्या मागण्याक मेळटना जाल्ल्या खातीर तुमचो आमी उपकार बावडटा. समेस्तांगी जाता इतले जाणांक टॉक्स तुमी फॉरवर्ड करा आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करून आमकां प्रत्येक जावन तुमी सपोर्ट करा आनी आमच्या खातीर मागा. तुमच्या खातीर आमी मागता. देव बरें करूं.